सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट भेटयता देवा लागीं मागून सगळ्या पुर्गोतरींतल्या आत्म्या बसत दुसऱ्या दिसा सोपून गेल्ल्या अनास्तासिया फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या बसत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता इल्डा डायस रिवो पिल्लाय. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता देवसा बेर्नाद पेरेरा आनी फामील, दाबोली कॅजी डिकॉस्टा आनी फामील. तांचे देवान सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी आयज निमणो दीस आमी तयारी करता आसतना आमची सगळी तयारी जेजूक घेवंक बरे भाशेन जावंक आमचे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी सोडवणदाराची भेट आमकां आमच्या जिवितान आमच्या गोराब्यान आनी आमच्या फिरगोजेन फावो कर म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्मान बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सर बागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा मनशा सैमान तुज्या अनोद पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावला. अनोद आनी सर्व शक्तिवंत जावनूय आंकवार मारीचे उदरी तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेळूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासणांक. मलकायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. जे सुम्याक तूं सोदताय तो उचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी जे कराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय वय तो येतलो अशें दोलबारांचो सर्वेस्पर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिसती पडटूच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेटीचें आंकटें आनी दोब्याचो कार. रुपें नितोल आनी निर्मोल करतले भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांदुवांक तो निर्मोळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगरा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजलाची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूल दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों.
हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावं तो आवय बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सगळीं म्हणुया. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपल्या कालीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो उलोवक दिता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातोर. तुवेंच मनशांक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रोसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकरेस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायन कुशीक सोदून काडून तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जावन लागलीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणो, आयच्या दिसाक आमी जबाब गीत घेतलां. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. आमची सोडवण लागीं पावता तेन्ना देव खिरीत भाशेन आमकां हो भासायलोलो सोडवणदार फावो जातलो म्हूण आयच्या दिसा ह्या वाचपांनी आमकां मेळटा. पूण ह्या वाचपा उद्देशी आमकां कशे तरेन
देव आदी फुडें आपल्या प्रवाद्यांक तयारी करता, प्रवाद्यांक पाठयता आनी पोरजाक ह्या सरवंडाराक घेवंक तयार करता, ताची आमी खबर आयकता. पयले वाचपांत मालकियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां तेन्ना थंयसर सोम्याचो दीस पावचे आदीं हांव एलिशाक प्रवाद्याक पाठयतलो. एलिशा प्रवाद्याक पाठयतो म्हणजे देव आपले पोरचेक सरवंडार पाठोवचे आदीं प्रवाद्यांक पाठोवन आपले मारूक तयार करता. आनी खिरीत भाशेन जुआंव बातिस्ताचो जुल्म आयचे दिसा आमी शुभ वर्तमानान पळयता. कितें जाता काय, जेन्ना देवदूत जकरियासा सोबे येता आनी ताका सांगता तुजी बायल गर्भेस आसा आनी तुवें उमक्यो उमक्यो वस्तू करूंक जाय. देव मंदिरांत जेन्ना तो आपली भेट करता तेन्ना ताका देवदूत दर्शनान सांगता तेन्ना जकरियास भावा भयणीनो, जाणटे पिरायेर आपली बायल किरीत भाशेन गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली हाचेर दुबाव दवरता. देवाचे विस्मिताचेर आमी जेन्ना दुबाव दवरता तेन्ना देव आमचे सगळें करता ते व्हड व्हड वस्तून आमी जायते फावटी दुबावता तेन्ना आमकां आमचें कोटा. आनी हेंच जकरियासा सगळें जाता. तो देवदूत ताचे लागीं उलयल्या उपरांत जेन्ना जकरियास दुबावता देव ताचें तोंडूच बंद करता. कित्याक जायते फावटी आमचें तोंड आसा तें जायते वस्तू आमच्या मनान गोबोर आसा, तो जायतो आमी उलयता तेन्ना देव आमकां जायत्या वस्तू परस आपूण कितलो पदवीदार तो आमकां दाखोड करता. आनी हें जकरियासा सगळें घडटा. आनी जेन्ना बाबा भयणीनो एलिझाबेथीक आपल्या पुताक जल्म दिता तेन्ना किरीत भाशेन ताचें नांव कितें दवरचें हो विचार पोरजा जी येता ती तांकां करता. आनी असल्या वेळार एलिझाबेथ म्हणटा ताचें नांव जुआंव, ताचें भासायलोलें आसा तेंच नांव ती दवरूंक सोदतात. आनी त्या वेळार तांचे कुडीन कोणेंच असलें नांव दिवंक ना म्हूण ती वचून जकरियासा लागीं विचार करतात तेन्ना जकरियास फोलियो मागून तेंच बरयतात, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळ्यो अजाप जातात. आनी त्याच वेळार देवान सांगलेली उजळी प्रमाणे जो आपलो वैकार जेन्ना जकरियास दिता देव ताचें तोंड उगडटा. आमच्या जिवितांत देवाच्या आज्ञाक जेन्ना आमी पाळो दिता, देवाच्यो वस्तू हात्यो करूंक आमी सोदता तेन्ना आमचेर बेसांवां पडटात. पूण जेन्ना आमी संवसारी मना प्रमाणे चलता, आमकां जेन्ना हेर आडगां नाडगां करूंक दिसतात तेन्ना आमचेर बाबा भयण दुबाव विरयत देवाचें निसणटोन येता. हेंच आयच्या वाचपान आमकां मेळटा. देव आमकां बेसांवांनी भरता जेन्ना आमी ताच्यो आज्ञा पाळटा, जेन्ना आमी ताच्या मना प्रमाणे चलता, जेन्ना आमकां तो भासायता तें आमी करता. सरवंडार आमकां भासायलो आनी आयच्या जबाबान आमी म्हणलें तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. हेंच देव आमकां भासयता की आमची सोडवण लागीं पावला, आमी आमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. आमच्यो वाटो आमी नीट करूंक जाय, आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितान दाखोड करता एक आनी आमी करता दुसरेंच. आयच्या दिसाक देवाची कृपा आमकां मागुया. अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक. तेन्नाच की देवाचें बेसांव, देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो आनी सोमयाची परब आमी अदीक खुशालकायेन मनयतल्यो. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सुपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सुपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सोरवंडाराचो जोल शुद्ध निर्मळ कारजांनी आमी समोरमूंक पाव. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारान सासणाचे देवा, सोर कार्यान सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगुटलें. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणीची. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या वागेन बापा, फिलिप नेरे आनी सिमा आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची गाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची
इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी परमा तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय रासवूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
वेळार आमी दोळे दाखून किरीत भाशेन ह्या आमच्या दुनयाक आमी दिनवासुया, कित्याक ताच्या येण्याक आमी तयार जातना उदीक आमचे भितर नदर घालुया. आमचे अंतस्कोन आमचें जिवीत कशें आमी सारता, कशे तरेन आमचो दिसपटो ग्रास ह्या सोम्याक मानता ते भाशेन आमी करता, हाचे विशीं आमी दोळे दाखोवन ह्या वेळार ओगेपणान नियाळुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरोनायेन आमचीं काळजां तुजे शांतीन भर, आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां सांजे मुद्यानीर 11:30 वाजता मीस आमची मिडनायट सर्वीस जातली. 11:30 वाजता चुतरायदोची फाल्यां मुद्यानीर मीस आनी दुसरे येर समोरुमण्यो जातल्यो 11:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया G8 पेज नंबर 100. G8.